अंदर में भाग गया। कहते नहीं। अभी कितना बजे हुआ है सुबह? 12 बजे। 12 बजे में वो पहला तुम जब इधर कचरा लेने को आया तो इधर हाँ कचरे में बच्चा था। हाँ, कचरे में बच्चा था। जब तुम उसको पूछा वो वापस लेके भाग गया। फारा में बच्चा का डबल पोथी में था। हाँ उसको फारा तो बच्चा निकला उसमें से। हाँ उसको 5 मिनट में देखते रहा जिंदा है कि मरा है। मैं कि देखा मरा हुआ है, तब उसको दरवाज़ा बजाया। तो बजाया तो मैं पूछा ये बच्चा किसका है कि डस्टबिन, तो बोला मेरा है। तो बच्चा किधर से आया, तो बोला मालूम नहीं। तो ठीक है, मालूम नहीं तो मैं फ़ोन करता। तो बोला क्या से ठीक है, मैं ऐसी फ़ोन किया कि डस्टबिन लेके भाग गया वो अंदर में। बाद में तो पुलिस को बुलाया। मैं जाके सुपरवाइजर को फ़ोन बुलाया तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, चलिए। इसलिए ये लोग आया। बच्चा तभी मरा था। हाँ, मैं 5 मिनट बच्चा को जैसी डबल पोथी में बना हुआ था, उसको जैसी फाड़ा तो देखा था बच्चा डेट मरा हुआ। 5 मिनट देखा मरा हुआ, तब उसको दरवाज़ा बजाया, तब वो लोग निकल के बाहर आया। और उसको मम्मी नहीं बाहर आया, उसका मम्मी अंदर में है। बेटी को बोला बच्चा लेके आओ अंदर डस्टबिन, वो डस्टबिन लेके अंदर चले गए। लेके आया सबसे यहाँ पे जिसको कचरा है वहीं पे हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे कचरा रखा था, जैसी फाड़ा उसमें से बच्चा निकला। मैं उसको बुलाया तो बोला कि मेरा बच्चा नहीं है। तो मैं बोला कि मैं फ़ोन करता हूँ मैं अपने सुपरवाइजर को। तो वो मैं जैसे डिले के जाए को बच्चा लेके अंदर भाग गया। माझो न्हू हे मुरगमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा। म्हाजो नेबरींग वॉर्ड म्हाजो, पूण जो कोणाचो इन्सिडंट जाला पळय म्हाका फोन केला त्या पळय हांव धांवन येयला हांगा। पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार व्हडलें कांय तथ्य दिसूंक ना म्हाका। हांगा जे जो कोण ते डेड धाकटे बेबी कोण गावला पळय डस्टबिनान, ते कोणाचें काम आयडेंटिफाय करूंक गावना। डस्टबीन तेंच्यांनी कोण तो लोकल मनीस राजू म्हणटा तेजे घराचे भायर डस्टबीन आसलेलें आनी ते डस्टबिनान कोणी तरी दवरलें। आनी गार्बेज कलेक्टर जेन्ना तिणें चॅक केलें पळय तेन्ना ती भियाली आनी भिवन तेणी ते डस्टबिनान घरान भितर दवरलें। विदीन नो टायम आमी थंय पावले एक्चुली। पूण हें जें कोणी केलां पळय, हें कृत्य केलां पळय, वायट कृत्य केल्लेलें आसा। हें अशें कोणी करपाचें न्हू। ते गर्भ आपले कूड काडून अशें डस्टबिनान उडयता पळय, व्हेरी बॅड। आनी समज हे ते ह्या जे कोणाच्या दारान मेवळा पळय, समज तेंच्यांनी केला जाल्यार तांकां शिक्षा मेळपाक जाय। आनी समज तेंच्यांनी करूंक ना, ते कोणी एक केल्लेलें आसा पळय, ताका खंयसर तरी आमी समज पळोवंक पावना, ताका देवान तरी पळोवपाक जाय। कित्याक असलें करप हें कृत्य एकदम वायट कृत्य केल्लें आसा। आयज हे कोण आयकल्या पण आख्खे लोक हांगा जमलेले आसा, कोणी केला पळय ते वायट केला। आनी तुमकां सांगूंक सोदता हें समज आनी एक गजाल आसली तो धाकटे बेबी जितले बेबी डस्टबिनान सोडटात, हे सगळें बॅड मॅसेज वयता। हांकां खंय तरी बरी शिक्षा पडपाक जाय। पूण हांगा आमचे पुलीस टायमाचेर पावलेले आहा आनी तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। आनी आमचो मुरगांवचो एमएलए सुद्दां हांगा पावलेलो आसा, तेणीन सुद्दां पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलां। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें एक धाकट्या भुरग्यांक कोणें तरी गार्बेजीन उडयला, डस्टबिनान उडयला म्हणून। आनी ते मुद्दाम पळोवपाक येयले आनी जेन्ना हांव ते ओनरा कडेन ते घोवा कडेन बायल्या कडेन आनी तुमच्या भुरग्यां कडेन उलयलो जाल्यार इतलें दिसून येयलें कितें ती जी डस्टबीन ते रातचे भायर दवरता पळय, ते डस्टबिनान कोणें तरी हाडून एक भुरगे धाकटेशे भुरग्याक भितर डस्टबिनान घातला म्हणून। आनी जेन्ना सकाळीं आमचो जेन्ना म्युन्सिपालिटीचो जेन्ना वर्कर येयलो आनी जेन्ना तो गार्बेज आसा तो सेग्रिगेट करतालो पळय, तेन्ना ताका ते भितर दिसल्या कारणान ताणें ते फॅमिलीक सांगलें कितें हेजे भितर हो धाकटो भुरगो तुमी कसो उडयला काय म्हणून कोण पुलिसांक सांगता म्हणून। सो तेंचे एक धाकटेशे चेडूं आसलेले जे 5 वर्साचे, ताका ते कळोन आपलें डस्टबीन म्हणून ताणें काडलें आनी ताणें भितर येयलें डस्टबीन। सो अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा। सो आतां तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। सो तेजें कितें इन्व्हेस्टिगेशन कितें फॅक्ट आसा ते पुलिसांनी म्हाका दिसता खंय तरी फायंड आवट करपाचें आसा। बट एक वायट गजाल घडलेली आसा की बाबा एक धाकटेशे भुरग्याक एक डस्टबिनान उडयला, कोणें केला तें म्हाका खंय तरी दिसता की एक वायट गजाल। अशें जावंक जायना। कित्याक एक भुरगे धाकटेशे जे जल्माक येयलेले तेजें आज मरण जालें आनी ताका डस्टबिनान उडयलें म्हणून, सो एक वायट गजाल। सो म्हाका दिसता की पुलीस आमचे सक्षम आसा, पुलीस सगळे हांगा सायटीचेर आसा, ते म्हाका दिसता फायंड आवट करतले। बट त्या फॅमिलीन जें सांगलां तें हांवें तुमचे फुड्यान सांगलेलें आसा। बट हे फॅक्च्युअल फॅमिली म्हणटा हेजे भितर आमकां कांय ते ना, फक्त ती भियालेली आसा आनी ते धाकट्या भुरग्याकूय काय खबर ना। आपलें डस्टबीन म्हणून ताणें हेलें आनी घरान भितर दवरलें, तेणें पुलिसाक हाडटा म्हणून। सो ते खंय तरी भियालेले आसलेले। सो हो फॅक्च्युअल